कोविड प्रचाराची तुमच्यापासून विचारचे नाव विचारायचं आमकां कशी सरकार जाता कशी संस्था आनी आमचो जाय सांगताली आनी आमचे स्कुलांनी आमकां शिना तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां दांडी पडोवंक आमकां खूब वायट जाल्ली आमकां दुबार जनता पार्टी दक्षिण हाचे वतीन पोप फ्रांसीस हांकां श्रद्धांजली अर्पीत करपाक आमी हांगा जमल्यात। देवाचो म्हणयारो तसोच धर्मप्रचारक पोप फ्रांसीस हांचें दुखेस्त निधन जालें, संवसाराक ते अंतरले, पण आपल्या कामान ताणें सगळे जगाक एक मेसेज दिल्लो आसा आनी तो मेसेज म्हणल्यार शांतीचो आनी विश्वासाचो। आनी ताणें हो दिल्लो मेसेज आनी ताणें केल्लें कार्य कोणूच विसरपाना आनी त्या निमतान आमच्या भारतानूय बी माननीय नरेंद्र मोदी सरकार आनी त्याच बरोबर बाकीचे सगळे भारतीय जनता पार्टीच्या वतीच्यान हो शोक आसा तो आमी पाळटा। हांव परत एकदां देवा लागीं मागता की तांचे पवित्र आत्म्याक शांती मेळो आनी ताणें केल्लो वाव तसोच ताणें दिल्लो संदेश हो जगभरात पर्यंत सगळे स्तरा पर्यंत वचूं। आयज आमी सगळे हांगा जमा जाल्ले आमचे पोप फ्रांसीसची श्रद्धांजली भेटोवपाक। आनी पोप फ्रांसीस म्हाका दिसता हांवें सांगपाची गरज ना, सगळे जगांतले गोंयचे भारत देशांतले लोक ताका वळखतात। आनी हे करता तेन्ना एक युनीक पोप आशिल्लो जो इगर्जी भितर खुबशे बदल हाडपाचो प्रयत्न केलो आनी लास्ट इतली वर्सां सर्विसे भितर कितलेशे म्हाज्या हितू भितर खुबशे पोप जाले, पूण आज जो पोप फ्रांसीस जो आज आमचे मदीं ना, आमी गोंयची जनता खूब दुखेस्त आसा, तशेंच आख्खे वर्ल्डा भितर तेजें दूख आमी मनयता। आज इतलेंच मागता की आज ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीन 3 दीस आमचे आख्खे देशा भितर स्टेट मॉर्निंग केल्लें आसा आनी हांव ताका देव बरें करूं म्हणटा। तशेंच आमचे चीफ मिनिस्टर आमचे दामोबाब श्रद्धांजली आमची सावथ गोवा BJP ऑफिसान पोप साहेबाक आमी श्रद्धांजली दिवपाक हांगा सगळे आसा, तांकां देव बरें करूं म्हणटा आनी तेजो आशिर्वाद आमच्या सगळ्यांचो आसचो इतलें म्हणून आमी तांकां